देव बरोबर विस्तार देव मगजन कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमात आसा लाईव्ह कार्यक्रमात आसा आणि आज आमचे सांगता एक नाव वेले दोग जण आसात आमी हर एक पटी सिलेक्शन करतना रासभर मोतयांतले उजवळची मोतयां हाडटा आनीक कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां म्हणटा कित्याक म्हळ्यार नेकेत्रां गजाळी मळबाचेर परजळची आनी ती आमकां सगळ्यांक दिसतात तांकां आमी दिसना जावंक पुरो पूण आमकां दिसतात आनी तांकां तुमच्या मुखार हाडचें हेम्याचें काम कोंकणी मायेचें काम कोंकणी भाशेचें काम करूंक म्हाका संतोश भोगता आज आमच्या मदें एक फिल्माचो निर्मात तशें ॲक्टर स्टॅनी आल्वारेस आमच्या मदें आसा स्टॅनी आल्वारेस म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा हांवें सांगचें म्हणना बेश्टें सांगून केट्टो म्हणजे म्हणटात आमी केट्टो म्हणटात आमी लोकल भाशेन म्हणच्या तशें सांगचें माणसो आदलो अध्यक्ष राचेराचो आदलो अध्यक्ष बाळपणांतावन एक व्हड ॲक्टर सांगता एक राजकीय असो हेळिल्लो एक खेळगडी म्हणजे एक बरो राजकीयांत हेळिल्लो व्यक्तीत्व तितलें मात न्ही समाज सेवेंत उखल्लो हात खंयच्याय डिपार्टमेंटांनी कशें रिगत जाय आनी कशें आपणाची छाती थंय दाखय जाय म्हणलें परफेक्ट एम धरून काम करचो एक सगळ्यांक उपयोगा पडचो सगळ्यांच्या गरजा पावचो स्टॅनी आल्वारेस आमच्या मदें आसा स्वागत तुका स्टॅनी सांगता दीपक पलडका आसा दीपक पलडका म्हळ्यार उरले ताचे बरबो जागे आनी बरें कांय आमी सांगल्यार कळना मुस्तोणाक दीपक पलडका दुबय म्हळ्यार मात कळटा नाटकांनी एक अव्वल रत्न जावन एक फर्स्ट क्लास ॲक्टर जावन आपणाच्या हावभावांनी फेशियल त्या ॲक्टिविटीजनी एक दोळ्यांच्या आनी पुरा त्या फेशियल ॲक्शनाचेर फामाद जाल्लो आनी कॅमेराक सूट जावचो नाटकांत आले पुराय टीव्हींत काही फिल्मांत काही फेमस जाता म्हणून काही गॅरंटी ना कित्याक म्हळ्यार हांगा क्लोज अप येता जाल्यार ही फिल्मां की अल्लू सलुतर इल्लू सलुतर दोनी कडेन म्हणल्यार बरी फेमस जाल्लो आमच्या मदीं दीपक पलडका आसा तुका स्वागत थँक्यू नमस्कार स्टॅनी मस्तुपटी म्हाका मेमरी इल्ली उणी जाता ताका करून तुमच्या विशयात तुमीच सांगचें बरें आनी कितें वस्तू विशयात म्हज्या विशयांत हांवें सांगचें बोंदेल पिरगज ते सुरू केल्यार जाता हांवें सांगचें वरनी लोक म्हाका जाणा वय म्हज्या कामांनी पूण तरी सांगचें एक रिवाज म्हणल्यार वय वय सांगात म्हजो गांव बोंदेल आल्वारेसा गेले कुटाम आमचे म्हजो आब आलसू शेट म्हणल्यार नांवान फामाद गांवांत एका कामांनी मुखार तिसकाले ती म्हज्या बापायक गेल्ली वाल्लू शेटी त्या उपरांत तांचेंत मुखेल पोवन तेंसरागात म्हणटाना म्हणजे ती तांचेंत मुखेलपणाचे तालंत आयला शिकणपणी बरें खंय जालें म्हणजे ल्हानपणाचें शिकप कन्नाडी सेंट जोसेफ्स आमच्या नेरेकार येयल्ली हांव कित्याक म्हळ्यार आमी पुरो कन्नड मिडियम म्हणत वरी न्ही हांव कन्नड मिडियम म्हजी धूव कन्नड मिडियम दोगांय म्हजी मिसच कन्नड मिडियम पुरो कन्नड मिडियम म्हजी भुरगीं कित्याक म्हणली म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक आतां 20 वर्सां म्हळ्यार पोर वय वय ती नेवर गो तशें म्हळ्यार केन्ना व्हडले विशय कांय न्ही सेंट जोसेफ्स प्रायमरी स्कूल कन्नाडी थंय म्हजें शिकप कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणांत आमच्या आजाळांतल्या आजाळा हांव शिकतल्या कित्याक म्हळ्यार बोंदेल चान्स कोणाक मेळना आभार ताच्या मुखार स्वताच्या परस सालूस कॉलेजीन शिकप जालें शिकप म्हळ्यार ल्हान नाटकांनी तुवें बरी सालोंगे बरी हुशार आसलो एक्ट करता हुशार आसलो स्पोर्ट्सांत शिक्षणांत ल्हानपणांत शिक्षण हुशार आसलो 8 आयल्या पर्यंत धाडटो जालो ते तशेंच मास्टर सोमा आसा शिकयता मास्टर प्रॉब्लेम ताचे उपरांत कन्नडपणारच हांव इगर्जेच्या एक्टिविटीसांनी आशिल्लो त्याच वेळार हांव मानसोबाना जॉयन जालो हांव चिंतता आतां लगभग दिव्याचो पुरुषां दिव्याची भेट आनी प्रथा कोडे आमगेर येवन उपरांत आजीक आतां लगभग 32 इयर्स जाली हांव मानसोबाना जॉयन जावन 89 हांव मानसोबाना जॉयन जाला निजाम हांवें सांगचें जर म्हजे जिवीत ताजितलें फुलोवंक कारण थंयचे ते पळय व्यवस्थीत एक्टिविटी आहा पळय सिस्टमॅटीक कित्याक म्हळ्यार एरीक बाबा जाल्या एका व्यक्तीच्या हातांत मोल्ड जाल्यार हय मोल्ड जाता तो मनीस समाजांत उंचाय आपणावंक शकता खाली आयदन न्ही
सभायाच्या आयदान जाऊनचे म्हणत आहे खंडित खंडित वाज जाऊनचे जाल्यार आयदानच आयदानच. पण वाज जातात करेक्ट करेक्ट That is कित्याक म्हळ्यार important. ताची ती शिस्त वेळाचो महत्व ते पुरो ताचे हातान हांव शिकलो हांवें म्हज्या जिवितांत केदाळे म्हणच्या म्हाका जिवितांत दोग गुरू एक म्हज्या नाटक रंगांत डेनिस मोंतेरो म्हजो गुरू हो, वय, हय. वय नाटक रंगाक म्हाका पयले इस्कॉलाच्या टायमार हांवें नाटकां केल्या ताचे उपरांत म्हणजे तरणाटपणाच्या प्रायर नाटकांक म्हाका घेवन आयिल्लो डेनिस मोंतेरो तो म्हजो पयलो गुरू त्या उपरांत म्हणजे जिवीत रुपीत करूंक एक शिस्त शिकलो जाल्यार हांव एरिका वरवी एरिक जोर म्हणटा सकट जोर नाही काय ताची ती कालेतच तशी तशें नाही कोणी तरी घातल्याशिवाय खंयची तरी एक मूर्ती जाता बिलकुल ताका जोर म्हणून काय आचार्याक कुट्टिल्ल्या कोण ना 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 माणसोपणांत कितली कार्य केल्या ताका सगळ्या गितांनी म्हाका सांगाता दवरला फिल्मांत कसो रेगलो फिल्मांत ऍक्ट करची आशा आसली 11 वर्सां पयले कन्नडा फिल्मा मुखांतर हांवें पादार्पण केलें खंयच्या फिल्मांत कसो ते नम्मा भारत महान म्हणून अनएक्सपेक्टेडली ते मार्केटिंग येवना शूटिंग पुरा जावन मुक्त जालें ते थंयच रावलें ती म्हणजे पयली वय त्या जाला दुडवाचे वय प्रॉब्लेम्स आनी परत तांचे कडेन आसतले ताच्या उपरांत हांव तुळू फिल्मांत हांव इंडस्ट्री केलो रिक्षा ड्रायव्हर हय रिक्षा ड्रायव्हर बारी पॉप्युलर फिल्म रिक्षा ड्रायव्हर पयलें तुळू फिल्म त्या टायमार एक हिट जाल्लें आनी राज्य प्रशस्ती प्रादेशीक भाशेक आपणावंक शकले फिल्म रिक्षा ड्रायव्हर आनी तातूंत आमी तेग जाण नायक नट आसल्या एक हिंदू एक मुस्लीम आनी एक क्रिश्चन तेगी रिक्षा ड्रायव्हर आनी तातूंत एक पात्र क्रिस्तांवाचो फोटो कितली फिल्मां मागीर कितली फिल्मां आयली तुजी ताच्या उपरांत नशिबाचो खेळ ताच्या मदें टीव्ही सिरियल्स धाकट्यार दामयाम हांवें सिरियल केला सहाना देवी फिल्म केला त्या उपरांत कोंकणी नशिबाच्या खेळा मुखांतर प्रवेश जालो ते अनएक्सपेक्टेडली हॅरी फर्नांडीसाची वळख जाली तातूंत एक पात्र म्हाका जालो आनी सई म्हणून हांवें दाखयिल्ल्यान म्हाका ताच्या हर एका फिल्मांनी ताणें अवकाश दिवन आयलो त्या भायर दुसरी फिल्मां आसात मॅक्सिमाचें अशें जालें कशें पिंतूर जावं दी गोंयांत म्हाका आपोवन येयल्लें प्लॅनिंग देवाचें पिंतुराक थंय हांव न्हू आतां लागपाक हांव चिंतता कन्नडा तुळू आनी कोंकणी म्हणून 12 ते 13 फिल्मां हांवें एक्ट केल्या हे फिल्डांत तशें आमी दिपकाक सोडचो नाका दिपक तुज्या विशयान चाल दिपक पहिल्या ताणें आसतना ते भायर सोबीत पहिल्या स्वातीर कोंकणी भाशेचे नेकेत्र म्हणून तुम्ही म्हाका एक आपोवणे दिल्ल्याक मस्त देव बरें करूं ऑलरेडी तूं नेकेत्रच आमी वी आर प्राऊड दॅट म्हज्या वारडांतलो मुडबिरी हांव ताकडचो तेय एका आणि त्या नेमाच्या सायडीन बसून आणि तुझे वाटतो बसून कित्याक तुम्ही जो काल अचीव केला रेमंड हांव ल्हान जावन पळयता तुका एज पर्सनली सोशल फिल्डान आनी स्टॅनेम आवडटू पहिल्यांदा मस्ताय केलें पूण बेंडकराच्या रिलीजाक ह्या पटी स्टॅनेम दुबय येयल्लो आनी आमकां एक 25 days सांगात वावर करीचो पडलो त्या वेळा स्टॅनेमाचे एक्झॅक्ट लिडरशीप क्वालिटीज दुबयचे हँडल करचे प्लस गांवांत जावन ताचे कडेन 2 मोबायल फोन एक गांवचें कनेक्शन एक दुबयचें कनेक्शन ज्या रितीर तो हँडल करतलो आनी कितें म्हणटा म्हज्या गाडयेर एशेन तशें ट्रॅवल करतना जो हांवें काल ग्रास्प केलें ताजे तावन ते अमेझींग हांव शिकलो स्पेशली दॅट इज इट कॅलिबर आमी बरें काय आमी ताची क्वालिटी म्हणूंक ना कॅलिबर तें हय सो तशें तुमच्या विशयान सांगा दीप फलाडकांत जल्मल्यात पलडकाच्या गुड्यांगडी जल्मून मागीर गुड्यांगडी कन्नड मिडियमांत शिकोवन ताज्या बटाच्या वय 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 ताज्या उपरांत ICM पलडकांत एक्टिव्ह मेंबर जावन क्रिकेटींत तुमकां वारडांत पलडका टीम वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट टीम पलडका टीमाक लीड केल्लें ताकोडेन चड मॅच जाताली वारडाध्यक्ष आनी त्या वेळार हांव अशें सोशल फिल्ड तुमकां एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमचो टायम येता तुमच्या विशय पक्का सांगून सोडा ओके वारड्यात हांव ड्रामास एक्टिविटीजांत सोशल एक्टिविटी फोटोग्राफींत हलटार इन्वॉल्वमेंट केल्या कर्नाटका कशें आयला ताजे उपरांत दुबय जो गेलो दुबयंत आमचो मित्र प्रदीप बरबोचा पलडका तो आयलो थंय आमचे ड्रामा एग्रेसिवली सुरू जाले कोटी चेन्नय जालें कोटी चेन्नय ताजे एक 500-7 ड्रामांत हांवें कंटिन्युअस 7-8 वर्सां एक्ट केलें थंय जालें 2014 निरल तुळू मुवीचें ऑडिशन कॉल आयलें दुबयक हांवें म्हणलें आमकां गांवांत वचून कांय ऑडिशन कॉल दिवंक जायना
चलो दुबई वचून ट्राय करूया वय. थंयच न्ही वय, वय, वचून वय. हांगल्यान गेल्या शुक्रारांडा बरपा शुक्रवार थंय मुवी इंडस्ट्रींत इन ते म्हजे ऑडिशन इंजिनियर दादा माल पोली रे हांवें म्हणलें तुला तू जाल्यार माल कोंकणीचो नाटकाचे वय, डायलॉग वय. 10 मिनटांत ते बरोबर ट्रान्सफर केला टाका 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 सांगलें दॅट इज द कॅपॅसिटी भितर इन तितल्या जणां मदें तांणी इन थंय म्हजी एंट्री जाली निरल फिल्मांतून आनी आज बँडकर सर हजबंड कर कोंकणीन तुझे फर्स्ट फिल्म नाही ना ना कोंकणींत एक असल्यार एक ना फर्स्ट जावय नंबर 1 सेकंड यें थर्ड थर्ड नाही नाही आता आता तुम्ही सांगता दुबय तावन रिलीज कर गावाक येतात वॉट प्रिफरन्स ना प्रिफरन्स म्हणून काय ना हे सवाल मस्त आणि विचारला रेमंड मुजाडे आम्ही मंगळूरकर जाऊन मंगळूरात नाही हांव काल म्हणटा तुम्ही हांगा कितें रिलीज करना ते बरं सांगा ना वॉट तुमचे कितें प्रिफरन्स म्हणल्यार वाय इट इज सो हाव कोण आयकल्या हांगा एक फिल्म चलता त्या देखून आमी थंय गेले येतो ब्रदरहूड म्हळ्यार आपणे पिंतूर ऑक्टोबरात तयार जालें ऑक्टोबर सप्टेंबर एंडाक ऑक्टोबरात तयार जालें कितें करचें म्हणून आमकां समजना कितें म्हणल्यार हांगा कोंकणी पिक्चर चलो ब्रदरहूड इट इज ब्रदरहूड हेनरी बाबाचें पिक्चर आसा हय आनी ते सुरू नासलें हय ज्या वेळार आमी आनी एक फिल्म हांगा रिलीज केल्यार काही त्रास जातात हय. आमी कोंकणीत वावरचे मनीस कोंकणी खातीर वावरचे फाल्यां आज मात्र फाल्यां आमी दुबयत पयलें रिलीज केलें आनी दुबयच्या लोकांनी आमकां बरोबर स्विकार केलो दुबयत आमी एकाच दिसा 3 शो केले तू येणार न्ही अर्द तू कधी बाहेर रिसीव करचे का तू थंय 3 शो केले एकाच दिसा आमी तर तू एक गोवन हे पिंतूर आमी बँकार 2 डायलॉगांनी काढला एक ब्रेक आयल्या कंटिन्यू दोन डायलॉग किती बाकी सगळ्या कोंकणी भाषेतले कितें ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा आमचो स्टॅनी अल्वारेस आणि दीपक पराडका आमी सकाळच बेंडकरांच्या मध्ये रिक्तीत आसा राव आमच्या मध्ये ये आणि मुक्काल घंटो आसा पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेंतले क्षेत्रां एक ब्रेक काडून घेता वचा नाकात स्वागत मग जन कोंकणी भाषेतले नखेत्र या कार्यक्रमात आम्ही असाव आमच्या मध्ये असा स्टॅनी अल्वारेस आणि दीपक पराडका बेंडकर फिल्माचे पहिले रिलीज बेंडकर फिल्माचे पहिले रिलीज आणि कोडयाळच्या टॉकीसांनी पहिले रिलीज जाताना आम्ही आज हांगासर आसा कित्याक म्हळ्यार कोंकणी भाशेन येवची फिल्मां प्रोमोट करी जाय कोंकणी भाशेची सेवा करी जाय हर एका लोकांनी करी जाय कित्याक म्हळ्यार आमची मायभास कोंकणी आणि आम्ही जल्मल्ल्या त्या मायभाशेंत ताची सेवा करचे आमचे कर्तव्य जाता तो फिल्म कोणी करून दी पैसे कोणी करून दी लाभ कोणी करून दी या जाता की ना आमकां गोत्तना पूण आमचें कर्तव्य मूळ ह्या देशा खातीर माय देशा खातीर आनी मायभाशे खातीर सेवा करची आज ते फाल्यां ताणी रिलीज करतना आज तुमच्या मध्ये हाडचे हे आमचें कर्तव्य स्टॅनियम सांग 2 डायलॉक्टांनी पिंतूर काडटा म्हणटाय 2 डायलॉगांनी म्हळ्यार गोवा आणि मंगळूर माय आमचे गोंय कुळार जावंक पुरो पूण भाशेंत मस्त व्यत्यास आसा. प्रिन्स जाकब आल्यार प्रिन्स जाकब म्हणणे ह्या पुढच्या फिल्मांत प्रिन्स जाकब आमचे हिरो हिरोईन केविन आणि उसगांवकर काय वर्षा उसगांवकर कॉमेडियन जॉन डी सिल्वा इतली जाणां गोंयांत जावन आसात हो 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 5 जाणां कॅरेक्टर्स गोंयांत जावन आसात तशें म्हणटाना गोंयच्या लोकांक मंगळुरी कोंकणी इल्ली समजोवंक कस जाता उतरां वय वय आमच्या भाशेचेर हांगा प्रादेशीक भाशेत तुळू आणि कन्नडाचे प्रभाव चड आसल्यान वय तांकां ती उतरां समजना आणि बोरोची भास टाईप आसा आमी तशें जाल्ल्यान तांकां ते कस जाता त्या देखून तांचे मागणे आसले आमी गोवन डायलेक्टान ती डब करया म्हणून आणि त्या खातीर आमी डब केला आणि डब केलें बऱ्याक केला अशें चिंता 13 तारखेर ते रिलीज जाला 1200 जणांच्या ऑडिटोरियमांत 800 वयर लोक बसुल्लो पयले शोक बुधवार अशें म्हणटाना पोर आयतारा फूल जाला म्हणटाना लोक लायक जाले लोकांना एक्सेप्ट केला एक्सेप्ट केला म्हणून आमकां संतोष हय वय ताचो प्रभाव हांगा पडटा ऑटोमॅटिकली आता व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी कुठले रिव्ह्यूज आणि बँडकार फिल्मा विशयात येवचें जाल्यार नाही खंयच्या आलोचना तुम्ही आता म्हाका ते तुका पर्टिक्युलर त्या इश्यू गाडीच्या गजाल कितें म्हळ्यार आता बेंडकार म्हळ्यार आमची संस्कृती एक
पळय ब्रास बँड ते बेंडकार म्हणजे त्याच्या विशयान नाव दवरच्या विशयान स्पेलिंगा विशयान आनी म्हणून चर्चे जावन आनी हॅरी फर्नांडीस कंडापट्टे चर्चा करतात आनी ती एक सुमार बिडता बसले बेंडकार ती एक स्टोरी आली तुझ्या परमिशन स्पेलिंग विषयात आमच्या मध्ये ते चर्चा झाली बेंडकार स्टॅनी हॅरी आणि 4 जण अशा असताना बेंडकर स्पेलिंग के गी डी गी म्हणून एक चर्चा झाली लास्टाक हॅरी म्हणालो एक काम करा आम्ही लोकाडे सारे लोकाडे ती सर लोकाडे सारे म्हणटा स्टॅनी म्हणालो ओके सारे कंच्या बरं येता म्हणून मागीर ते इशीन तिशीन बेंडकराचे स्पेलिंग लावून लास्टाक बुक मेळ्ळो आमकां ते कोंकणी तो बुकांत करेक्ट स्पेलिंग मेळ्ळें पूण त्या दळामुसर मागीर BAND हाचेर मस्त या आशिल्लें BAND बंद कार जाता म्हणल्यार बेंडकार आमी बीई केला ह्या विशयांत आमी बारी स्पश्ट आशिल्ल्या गोंयच्या पंडिता लागीं आमी विचारला मंगळुरान कोण कोंकणीत हुशार आसा तांचे कडेन आमी विचारून ती नांव फका केला आनी निजान करेक्ट स्पेलिंग म्हणून सगळ्यांनी मानून घेतला आतां तूं मूळ विचारूंक होय कित्याक बेंडकारा विशयांत कित्याक गे म्हणून तुका हय बँड तुका खबर आसल्या प्रमाणे कोंकणी क्रिस्तांव समुदायांत एक प्रमुख वांटो वय संस्कृतेचो वांटो दाबाजाचो वांटो दाबाजाचो वांटो जावं पुरो कसनो म्हळ्यार तशें एक आमी पयलीं कसनो पटयताले जावं पुरो तें संतोशाचें वातावरण वाहतुकीचें वातावरण दोनूय जाग्यांनी हें ब्रास बँड वापरतले आनी ही एक कला भारी आदी जावन देंवन आयल्या मिशनरींनी बेंडकारांक मिशनरींनी कोणी मंगळूराक आयकला आनी ब्रास बँड नासतना पोलीस बँड तातूंत आसा अशें म्हणटना ही कला जाळोवन आयल्या आतांच्या डीजे आनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां मुखार बँड रावंक सोकोना असले एका सन्निवेशांत आमचो आनी एकलो निर्मात हॅरी फर्नांडीस तो ह्या फिल्माचो डायरेक्टर ताणें हाचे वयर इल्लेशें ताका धरून तो आनी तशें बेंडकारा वयर इल्लेशें ताणें एक काम केलां तांचे सांगाता बसोवन तांचे जीवनशैली हें पुरो चिंतून हे भितर काडूंक आमी निर्णय केलो 2 आशिल्ले आमचे कडेन एक आवय म्हणल्या नांवार एक फिल्म तयार आशिल्ले आनी एक आमकां ते नाय सद्याक ते नाका हें बेंडकार जायत म्हणून आमी 2 स्टोरी आसात आनी आतां 3 स्टोरी रेडी आसात ताचे कडेन मुखल्या दिसांनी काडचे जाल्यार तशें आमी बेंडकार फिल्माक हात घाल्लो आनी बऱ्या अपुरबाय रितीन आयलां हें भितर फिल्माक येताना ती आमची आदली कला म्हणून आमी कांय त्या रितीन करूना आदल्या फिल्मांत बाबा आयलोय मंडो गिंडो पडलो सुरयाच्या फिल्माक अंतमाम मावळो जावन आसा हिरोईनचो मावळो जावन हांवें पात्र घेतला एक वेगळो पात्र कालेतीक दर्जात आसलो पात्र हय म्हज्या कालेतीक दर्जात म्हाका तातूंत बरें म्हळ्यार आदल्या फिल्मांत ते इट्स ए गुड टायम कारान ड्रायव्ह करतना एक्सिडेंट जावचे ते सडन काम पळोवन हॅरीन म्हाका उरले ताच्या हरिकाचे अवकाश दिला ते डायरेक्टराचे चॉयस इमॅजिन करतना वो हाका फिट जाता म्हणून डायरेक्टराचे चॉयस कित्याक म्हळ्यार काणी ताका खबर आसा त्या काणी एक पात्र कशें जायचंय ते डायरेक्टरान केदाळे करीत तो थोडे कडेन कशें म्हणून सांगला इन्फ्लुएन्सर येतात हांगा इन्फ्लुएन्स ना हांगा फक्त हॅरीचें डिसिजन हॅरीन कोणाक जाय तांकां विसला उरल्या होडला नाही मुस्तुपटी काल म्हणताय मुस्तू फिल्म फेल जाल्ली त्या खातीर कोणी एकलो पयशे घालता काल म्हणटा म्हणजे पिचेलू एकलो पिचेल म्हळ्यार कोणी एकलो काल म्हणटा ताका पयशे घाल्ल्याचे काय करू नये डायरेक्टराक हात पाय बांधून गेल्ली परिस्थिती थोड्या फावटी जाता पूण ह्या फिल्मांत आमी काल केलें जाल्यार हॅरीचेर डिसिजन फायनल केला कित्याक म्हळ्यार आमची मायेत उणी हर एका फिल्डांत तांची मायेत आसा पूण ह्या फिल्डांत पिंतुराच्या फिल्डांत हॅरीची मायेत बोळ आसा कित्याक म्हळ्यार तो भोजपुरी हिंदी मराठी तांचे सांगात भरसोन आसलो मनीस आमी ताचे कडेन ह्या विशयान आर्ग्युमेंट करूं शकना नाही ताची ते आमी एका एक्सपर्ट आल्या ताचे सांगता आमी कोऑर्डिनेशन करचे मात सक्सेस दीपका काल गेले तूं काल जालो ते हांव आनी तूं एक हिरोच्या ऑपोजीट म्हळ्यार विलन न्ही विलन अशें कॅरेक्टर हांगा आसा विलन नाही म्हणटा
सो इल्ले म्हळ्यार ऑपोजिट नातल्या विलन नाही म्हळ्यार काय म्हणून तुझ्या जागाचे या फिल्माच्या कॉमेडी डिपार्टमेंटान मंजूर सिंत्रिंट ಸಿಂತ್ರಿ ಮೂಲುಂಡು ಎಲ್ಲರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾನ ಮುನ್ನದ ಸಿಂತ್ರಿ ಗೊಬ್ಬುದೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡೋನ್ ಏ ಅಜ ಕರ್ಲ ರೋಲ್ ಬುಡೋನ್ ಸೊಮ್ದಾನ ವಿಲನಿಶಿಗಿ ಮೌಳುಗಿ ಪಾಪ್ಗಿ ಜೋರ್ಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ तसे मुझे पॉलिटिकल दोघांनी आर्ग्युमेंट केलं कॉमेडी डिपार्टमेंट ಅಂತ तू कॉमेडी डिपार्टमेंट ಅಂತ हांव जॉन डिसिल्वानी सुनीता हांव एक पूत जावन काजर जावंक म्हणून गांवाक येवची एक सिनारियो आनी हिरोईन हिडत चक्कर गजल हिरोईन हिडत मला ते काही म्हणतो विषय बरो पात्र बरो आसा आनी पात्र क्रिएट केल्ली रीत बरी जाल्या कॉमेडियनांक कितलेशे जोक्स तूं कितें ते असो येतात नव्यो सायल्या लास्ट टाइम तुमच्या एका फिल्मात लास्ट टाइम तुझ्या फिल्मात बघा त्या एका त्या मनशाने उभा राहून गायराचा पॅकेट हडची वेळ घालत भारी सोबीत जोक तो वय भारी तुला सन्निवेश अशी गुंतून हाडल्या तयारीन नवीन थोडी नवीन म्हळ्यार तर कोणी ऐकना तसले सन्निवेश कॉमेडी सन्निवेश आसात अशें म्हणटाना हांव समग्र फिल्म उलयता समग्र एक फिल्म खंयच्याय जावं दी खंयच्याय भाशेचें जावं दी फिल्म पळोवन आमी थिएटरांत भायर येताना जर तांतलो एक पात्र वा तांतलें खंयचेंय संभाशण आमकां जर दसूंक शकता तें फिल्म सक्सेस म्हणटा आयदर नेगेटिव्ह पात्र जाल्यार ताच्या वेळेर तुका फिल्म पळयता राग येता जाल्यार आपल्या तो पात्र सक्सेस जालो म्हणून सासूबाईन कष्टी तर झाले ना आपण ते गंटे वडीस गंटे बसून लोक जबरदस्त पोट भरून आसून भायर येताना रिलॅक्स येता ते एक वेगळे पूण भायर येताना कांय तरी घेवन येता पिंजूर न्हू ते भितर सक्सेस जाला आनी ह्या विशयांत म्हाका कांयच दुबाव ना कित्याक म्हळ्यार आमी दुबय अबुधाबी शारजा कतार आनी गोंया इतले कडेन आमचे शो जाले लोकांचे रिएक्शन पयले बोटी हांवें आयकलें भायर येताना कांय तरी आमी घेवन वचोंक मेळ्ळें म्हूण दॅट इज इनफ फॉर अस वय म्हाका तें जाय आसलें एक्चुअली रिव्यू तांणी पुरा सांगच्या वरनी तो भायर येताना कितें उलयता वय करेक्ट ते इम्पॉर्टंट इमिडिएट कमेंट आपले आनी खंयचेय एक पिंतूर रायमंड हांव कितें म्हणटा पिंतूर म्हणून एक खंयचेय काम हर एका लोकांक सॅटिस्फॅक्शन जाय जेवण करूंक साथ ना मनशा वरवीं साथ दिना हर एक लागता ताचे थॉट्स आसता ताचे चिंताप आसता आनी आजकाल पिंतुराचें शेत इतलें वाडलां की 1000 करोड रुपये घालून एक पिंतूर काडल्या पिंतुराक आनी 50 लाख 60 लाखाच्या एका पिंतुराक लोक तुलन करते तितून पयशे पावला 7 दिनांतली गजाल तशें म्हणटाना वय नाही ते तुलन करचे पण मुस्तुपटी काळंगी म्हळ्यार आमी 10 किलो तुमच्या स्केलाचेर एक क्विंटलाची गणी दवरले सिंपल स्केल मोठा तू की मेळना हांवें ते कोण जाल्यार म्हणचे आसा कोंकणी गाणी बरें आसा पाड आसा ते आमी वचून पळयल्या उपरांत आमकां कळटा पळय आमी गेल्या उपरांत ताच्या विशयांत बरें आसलें वायट आसलें दोनी उलोवंक हांव हर पळयनासतना हांव केदाळे उलोवंक शकनासो नाही आनी काय लागता तुका संस्कृती कला म्हळ्यार तुजी आलोचना दुसरी बिजी आलोचना बिलकुल नव्या आनी सांप्रदायिकांत केदाळे काय लागता म्हाका सांप्रदायिकच पसंद जाल्यार तुजे नव्या कितलें बरें जाल्यार म्हाका लागना कशें जायना आतां जोक म्हाका उडाव तर लावळे लास्टाक दुधाची पॅकेट म्हणटा त्यो कोलो जोक ह्या पॅकेटाचे पूण म्हाका म्हळ्यार ते कितें कोता फायनली कितें ये तोंडार एक असो तोंडार एक असो धडे कोट घाल्ले अमेरिका आमी लोकेशन्स खंय बरें केल्ले आनी प्रदेश उगल्या एक मध्ये ब्रेक आनी कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र कार्यक्रम आसा शनी अलवरीसांनी आमी दिपा पलाड आमच्या मध्ये आसात मुखल्या सेक्शनांत आनी बारीक कुतुहलाचें आसा शनी वाचता मात्र राव आमच्या सगळ्या पळय आमी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र एक ब्रेक आनी
स्वागत मोगाच्या कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात मी असा आमच्या सांगत आसात शानी अल्वारिस आणि दीपक पलडकर आणि बेंडकर फिल्म पाल्या रिलीज पाल्या सकाळी 10 वरार रिलीज उडास द्वारा पाल्या सकाळी 10 वरार रिलीज मंगळूरच्या बिग सिनेमा बिग सिनेमा आणि सकाळी 10 वरार पावल्यार तुमकां तिकेट आहात असा इल्लेशो आणि इल्लेशो तिकेट आहात आणि 10 वरार संजर 6 वरार महाराष्ट्रीयन व्हडले प्रीमियर अरेंज थंय वचोंक जायना आतां मारो समान नाही आमच्या हांगाच मोडबिद्री हॉस्पिटल ताकोडेगार परत येतात अमर सैन आसा अमर सैन. सांग पळय एक लाईन म्हणी पदाची म्हण पळय आमकां ते एक कतवाला तुझं ताळ आहे का हा म्हण अवयला म्हणतात चिंता इल्ले शिकला नाही तुझ्या पात्रा विशयान सांग हाऊ यू एन्जॉयड इट म्हजो पात्र आता हॅरी सेकंड मूवी म्हजी ओके जावई नंबर 1 अंत हांवें एक रोल केलो गल्फ घराचो रोल केलो बारी सोबीत आलो तो वय वय आता अंतू हरीण म्हाका सांगतना मायच्या फाटल्यान भोंवतलो मायच्या फाटल्यान भोंवतालो काय सासू माई जायचे बायली जायचे तरी एक सिच्युएशन आसली आता अंतू बेंडकरांत हरीण म्हळें स्पेशली तुज्या खातीर रोल आसा आनी तुवें करीचे तो गोवन बसलो तिला वय आणि स्टॅनी मी म्हणलो दीपक रेडी जा तंबाम वय पूण हांव तुमकां कोत्ता दुबयन काम करता वय लास्ट 15 वर्सां जावन दुबयन काम करता वर्साची रजा 30 दिसाची रजा फिल्माच्या शुटिंगाक फॅमिलीक आनी घराक म्हणून नाटक करूंक नाटक वय वय सो तशें ह्या फावटी अशें आमच्या मुवीच्या शुटिंगाक आमी कुंदापूर उडपी कोडयाळ पुरो शुटिंगान जावन येतना रियली ते प्रॉडक्ट पळयता कितें म्हळ्यार व्हडले व्हडले आर्टिस्ट वर्षा जावन दी प्रिन्स जावन दी जॉन डिसिल्वा जावन दी स्टॅनी अप जावन दी हॅरी खुद्द व्हडलो डायरेक्टर तितले जणाडे हेळोन आयला तो गांवाक कोडयाळा देवला जाल्यार आमचे बाग एक्चुअली कित्याक तितलो एक्सपिरियन्स काडून आयला कळ्ळें की तुका सो म्हाका व्हडले एक्सपिरियन्स आणि एक तांच्या वाट काम करता तुका थ्रिल आसलें बरें म्हाका हरी एक अंडरस्टँड आमी हरी एक खंयच्या एक संस्थे वाट काम करतना आमी एक स्टेप वयर वचचें म्हणटात पळय न्ही म्हळ्यार त्या हाज्या पण हाका तुमी केल्लें ते एक बरें विशय म्हणल्यार दिसता सवालाक म्हाका एक म्हज्या ल्हानपण असो हायस्कुलांत आसतना म्हजो एक मास्टर आलो शंभू मास्टर नांव आयकलें शंभू मास्टर शंभू मास्टर एलोशे आसा हय ತಾನೇ ಏಕ ಉತ್ತಾರ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕ ಅಜೂನ್ ಬಾರಿ ಉಡಾಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗಿಂತ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ನಿನಗಿಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು ನಿನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ अशें म्हणून उरल्या ल्हान करीचे म्हणून तुझे जिवितात वयर आसचे जाल्यार वयर धरूंक जाय एक मॅट वयर आसचे म्हणजे सांगता तुझे संबंध घडीचे त्या मात जिवितात वयर येवंक साथ जाता अशें हर एका मनशाक वो लागू जाता आमी आले आमचे ते मस्त म्हणजे ते म्हणले हर एकल्या ते देनिया आमकां कोणी पो धरून मेळना आज कोंकणीत आमी खुद्द आमचे पो धरून जायचे आनी वयर वचाचे करेक्ट करेक्ट पयले मेट घालूंक काडूंक मोन आसा मागीर मुखार वचोन कोणी लोट्टी दुसरी पूण तुवें एक पटी तूं खालें म्हणून फ्रू करून दाखयची आतां सांग म्हाका तुजे लोकेशन्स बरें खंय आले बेंडकराचें लोकेशन सडावत लोकेशन उडपी उडपी म्हळ्यार बारकूरू केम्मन उडपी ह्या सुत्तुरांत तेणें कितें एकदम काय म्हणटात प्राकृतीक सोबाय थंय आसा हो 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 न्हंय दोंगोर बॅकवॉटर्स बॅकवॉटर्स पुरा सुबीत 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 जागे आसात पाचवे फोन सगळे रंग पाचवे रंग प्रकृतीची सोबाय थंय चड आसा ताजे मास्कली आम्हाला गांवक मेळ्ळ्या तुजे बीच लेवल करचे जाल्यार आमी बिचार शूट केला दर्या देगेर शूट केला पौदांच्यो सिनी न्हंय देगेर शूट केला पोदुडासकर करता येता सगळे सडावत शूटिंग जाल्लें त्या एरियात कुडियाळान ताजें शूटिंग कांय जावना एक्सेप्ट एक ल्हान सीन मात मँगलोरान शूट जालें ल्हानशी सीन ताच्या उपरांत एक दिसाचें शूटिंग वा 1.5 दिसाचें शूटिंग बॉम्बेन जालां बॉम्बे शूटिंग एक बारीक फन्नी केलें तरी सिच्युएशन जालें म्हळ्यार तुका कांय तरी एक
हे झालं सांगून सोडून नांदला म्हणते फन्नी सिच्युएशन म्हणून काही जाऊ केदाळे फन नंतर सगळे आपलं इतले अन्योन्य आसल्या आका डान्स खातीर आमकां बाप्पू कान्ना म्हणून सांगून बॉलिवूड असो डान्स मास्टर आयिल्लो हो हो पळय मागीर हांगा लोकल आविलांनी आनी एक तरणाटो भुरगो आसलो तांणी 2 पदां शो हे केला डान्स डायरेक्ट डान्स डायरेक्शन केला भाई ह्या पदाची आनी एक विशेशता पदां हो हा हा पळय, पदां आकाशाची सत्री घेऊन तू ये पळय कशें? विल्सन काटील विल्सन कटिलाचे उतरा. साहित्य पदाक सगळे साहित्य ताणेर आसलो आनी हांव चिंतता आमी केल्ल्या पिक्चरां पैकी पयल्या सगळ्या पिक्चराची पदां एकच कवीन बरयल्ली जाल्यार हातूं नाजाल्यार केदाळे ताणे इल्ले आनी इल्ले बरयल्ले आसतात पूण ह्या पिक्चराची 5 पदां आसात 5 पदांची उतरां विल्सन काटिलान लिखल्यात आनी एकदम काव्यात्मक आसात मात्र न्ही साद्या लोकांकी समजूंक शकची तितली जडा पदां रावा नाका गो वाली तुजे रागार जातल्यो समथींग तळी उतरां बारी बरी नाही बारीक उतराक ते गीत पॅटसनाचें संगीत होय आमचो भुरगो आमचो पॅट्रिक व्होडलो संगीतकार दुबयांत आलो दुबयांत आसूं. आतां हांगा सेटल जाला सडल झाला रिसेंटली हांगा आयला तो वय गे. हांगा मुजो ल्हानपण असो सांगाती वय, वय. सांगातात आसले ताच्या पुतान हे केला हो पॅटसन घे पॅटसन करायला बरो आसा वय 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 भारी बरो बरें म्युझिक दिला बरें म्युझिक दिला तर खंयच्या फोटो खंयच्या आणि व्हडलो विशय काय? पिक्चराक ताका एलोशेसान ताका एक लेक्चरर पोस्ट दिवन आनी थंय दवरला म्हळ्यार न्ही अळे प्रॉडक्ट करूंक सुलाभ वय खंयचेय प्रॉडक्ट ते मार्केटिंग करचें आसता म्हणून ते एक व्हडलें काम आसा आनी तें काम ह्या फावटी आमच्या दिपाकान केलां आमच्या पिंतुराचें सगळें मार्केटिंग दिपाकान सांबाळ्ळां वय. आजकाल उदयवानी आमच्या पेपरांनी पिंगाराचें मार्केटिंग लोकल पेपरांनी जावन दी होर्डिंग्स घालून तशें मार्केटिंग वेगळें हे डिजिटल मार्केटिंग म्हणून एक आसा पर्सनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग हे आजकाल वेबसायट युट्यूब आमकां थोडे येनातले शब्द आसात वय वय असले शब्दांचेर असले एक ते इलेक्ट्रॉनिकाच्या माध्यमांचेर जावचे स्पीड माध्यम ते बारीक केला दिपकान आमचें काम पूण पदां जाल्यार आज सडावो संवसाराच्या कोनशान आसच्या लोकांच्या तोंडांत वय गे. ही पदां आसात ओ, ही पदां आसात great. त्या हांव धैर्यान सांगता कित्याक म्हळ्यार खरी एका जाग्यार तर म्हाका म्हज्या इश्टांची फोनां येताना तें पद आयकलें बारी बरें आसा हें पद आयकलें बारी बरें आसा तशेंच म्हणटा कशें पिंतुराची काणी नटन डायरेक्शन ताच्यामध्ये सांग प्रेम काल काम करता सगळं हेची तुझे सांगत असतात प्रेम प्रेम डिसोजा तो एक वेगळेच काले दिसलो वय 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 आम्ही ताका केल्ला हा, म्हणटा केल्ला. केल्ला कारल प्रेम डिसोजा कॅरल प्रेम डिसोजाचें नाव तो ताचे प्रोडक्शन इंचार्ज ताणें सांबाळलें कॅमेरा कॅमेरा ना ताचे पूण कॅमेरा फाटल्यान रावन तो काम करूंक शकता कॅमेरा मुकले आनी काम कर तो ऍक्टिंग मात ताणें करूं ना प्रोडक्शन इंचार्ज इंचार्ज वय वय कलाकारांक जाय जाल्ली सवलत ह्यो सवलत वय उरल्या खाणा जेवणाचे arrangement. टेक्निशियनांक कोको. कोको मेळ्ळें वय प्रोडक्शन इंचार्ज म्हणून ताणें काम केला भुरगो बरो बरोबर भुरगो बरो म्हणून ते काले गोते भुरगो बरो कोमा ना आनी एक काले म्हळ्यार एक कोंकणीचो डिपेंड करता नाही नाही ताणें म्हळ्यार तुळू फिल्माचें कन्नड फिल्माचें प्रोडक्शन केलां म्हळ्यार वय आदल्या म्हाका ताका आदल्या 2-3 फिल्मांत हांव ताची म्हाका परिचय ताचे आणि आणि कोंकणीचो एक प्रोडक्शन मॅनेजर मुजेंदर एकलोच आसतो कोडयाळान हांवें पर्टिक्युलरली हांव सांगलें कित्याक कोत्ता पर्टिक्युलरली सांगलें कित्याक अच्छा 2 आदल्या फिल्मांनी ताका हांव मेळ्ळा तुमच्या फिल्मांनी मेळ्ळा ते करून 20 रोडला कश्ट पाप भायर गेल्या भायर येताना कार ड्रायव्ह करनाका कार ड्रायव्ह करना पण इश्टा घाते नाही. काय ड्रायव्हर नाही पण गजाल कशी म्हळ्यार तो कामाक देवाक जाल्यार काम करता देव गेल्लो सारशी पूण देवाक जाल्यार काले म्हणटात एक्सप्रेस ट्रेन गेल्ले बरी करते येता ते रात दीस म्हणून ना रात आनी दीस म्हणून ना म्हाका एक बरो पसंद असो मनीस हा. थंय तुका पर्टिक्युलर आता तू सांग म्हाका कोण पुरा कुर्ले कास्ट कोण आसले म्हणून एक नाव ह्या पिंतुरांत तिसरें सेक्शन ह्या पिंतुरांत मंगलोरचे कलाकार आसात मुंबयचे कलाकार आसात दुबय. गोंयांचे कलाकार आसात आणि दुबयचे. दुबयचे कलाकार वय. म्हणल्यार हे पुरा मंगलोर घरात तरी आता दुबयांत वस्ती करण आसात ते काम करण आसात दीपक पलाडकर आसा बाय सुनीता मिनेज क्लाडी
क्लॉडी डिलिमा सुनीता म्हणून सांगितली. वय वय सुनीता मिनेजा शिरवांची जोसेफ मध्ये क्लॉडी डिलिमा म्हणून एक बरो नट असा जोसेफ मतायस वय, अबा. वय तो एक ताने यांतो पात्र तो एक तूप आहे वय Talent कोंगणे कोंगणे वय नाटका पुरा इतिहास तितले मात्र एक बिझनेसमॅन वय. अरी एक कुमो करता एक ब्रेक कंडिजन काढली कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आसाव एक ब्रेक काढून घेता राव आमच्या सांगता कडेच्या एका सेक्शनाक स्टेडियम आणि दीपक पडका आमच्या मध्ये असा पाल्या कणकार रिलीज ज्याचे कोण कडेच्या सेक्शनात एक महत्वाची संघटना सांगू कसा राव आमच्या सगळा पळ्या कोंकणी भाषेतले एकत्र एक ब्रेक स्वागत मोगजनो कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आसाव मोगजनो बेंडकर फिल्म फाल्यां रिलीज जाता आमचे स्लोगन आयचे बेंडकर फिल्म फाल्यां रिलीज जाता सकाळी 10 वरांचेर खंय बरं सांग सकाळी 10 वरांचेर 12 सिनेमांत प्रीमियर शो हं, सांजेर 7:30 वरांचेर 12 सिनेमांत दुसरो शो हं. त्या उपरांत हर एका दिसा 12 सिनेमास सांजे शो. मॉलांत हर एका दिसा 7:30 वरांचेर त्या उपरांत PVR PVR पांडेश्वर फोरम मॉलांत सकाळी 10 वरार आणि दनपारा सांजेर 6:30 वरांचेर हं. सकाळी 10 वरांचेर आणि सांजेर 6:30 वरांचेर आणि त्याच वेळार फाल्यांत हांव कारकाळा प्लॅनेट थिएटरांत 3 जावन 15 मिनिटांनी 3:15 वरांचेर मूडबिद्रे अमरश्री अमरश्री थिएटरांत सोळा. 6:15 वरांचेर 6:15 हं, 6:59. मला फाल्यांच्या दिसा एका दिसा 6 शो हं. मागीर परवांत हांव सदांय 5 शो सगळ्यांनी सगळ्यांनी सगळ्या पुरे कार्यक्रमांनी थिएटरांनी आसतले Plus- त्या plus. भायर टायमिंग केला पूर्वान जावन सेम टायम हांवें सांगलो टायम सकाळी 10 आणि सांजेर 6:30 वरांचेर फोरम मॉलांत सांजेर 7:30 वरांचेर भारत मॉलांत कोडयाळ मूडबिद्रेंत अमरश्री. अमरश्री थिएटरांत सांजेर 6:15 वरां 6:15 हं. आणि प्लॅनेट कारकाळा अंतू हर एका दिसा 3:15 वरांचेर 3:15 Start. 5 शो फाल्यां मात एक दीस तो शो त्या भायर उडपी 29 उडपी रिलीज करता पोता मता वय. 29 आम्ही उडपी रिलीज करता 29 तारखेर बिग सिनेमा भारत सिनेमा मणिपाल आणि आयनॉक्स थिएटरांत मणिपालांत 27 पेरंपल्ली पेरंपल्ली गरजेच्या वाठारांत ಎಂತ फिल्म स्क्रीन जातले हा पोतो स्क्रीन होय. करता मग ओडलो शो शो जातलो त्यांच्या फेस्ताच्या संदर्भात आणि आमच्या उपकार मागला आणि त्यांचे थोडे कलाकार आसात बेनकर फाल्यां कार्याक बेंडकार येतात हो स्पेशल वय स्पेशल अट्रॅक्शन आम्ही ते दुबयांती केल्ले गोंयांती केल्ले मंगळुरांती करता मूडबिद्रेंती करता प्रीमियर शोज पुरा बेंडकारांक आमी आणि आडयला. बऱ्या आयल्यांक पॉपकॉर्न ऑफर पॉपकॉर्न बरे आयिल्ले हर एक सकाळी मात्र प्रीमियर शो आणि संजय पॉपकॉर्न सारखं पॉपकॉर्न सारला कष्ट पॉपकॉर्न आणि पेप्सी सकाळी आयिल्ले. हर एकल्याक आसा आमी तिकेटीची दर व्हडली दवरना हर एक कोणते आजी बिग सिनेमाचे तिकेट वय, 200 रुपये, 200 इल्लेशो तिकेट मात उरल्यात आमच्याकडे पॉपकॉर्न दवरला मुझे एक कल्ती विनंती लोकांकडे वय लोकांकडे एक कल्ती विनंती हे कोंकणीचे पिंतूर वय कोंकणीचे भाषेच्या कोंकणीचे काम काम म्हणून हांव म्हणना कित्याक म्हळ्यार केदाळे फिल्म कमर्शियल देखून आमी दुडू घाला आमी दुडू घाला आमी दुडू घाला म्हणटा आसतना आमी 4 जाणांचो प्रोड्युसर वय वय सांगायचे ते हॅरी फर्नांडीस फिल्म्स ह्या नावार आमी हे पिंतूर काडला वय डॉल्फी रेबेल्लो बॉम्बई हा. हॅरी फर्नांडीस प्रिन्स जेकब आणि हांव हा. आम्ही 4 जणांनी दोन सांगता जण ऍक्टर कम प्रोड्युसर होय 2 जण ऍक्टर कम प्रोड्युसर एकलो डायरेक्टर कम प्रोड्युसर आणि एकलो प्रोड्युसर आणि एकलो सायलेंट प्रोड्युसर अशें म्हणटाना 4 जण आमी प्रोड्युसर 4 पाहिये दुडू घाला पिंतूर काडला बरें आयला हे येदोळ काही बरा प्रदर्शन जाला थंय लोकांचे अभिप्रायान आमी समजून घेतला आमी म्हणटा हे पिंतूर बरें आसा कित्याक हे आमचे भुरगे आमी केदाळे आमच्या भुरग्याक पाड ओय बा पूण अवकाश तुमचो लोकांचो तुमी येजे पिंतूर पळयची पिंतूर पळोवन तुमचे कसलोय अभिप्राय आसत जाल्यार कांय सोडून येता दायकन आमकां सांगिचे कित्याक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी आमकां एक अवकाश संवाकन घेवन जे चिंता वेगळे वेगळे आसता कित्याक आज तुमी हर एक पिंतूर लोक पळयता हर एका भाशेची पळयता तशें म्हणटना एक आशा वा एक्सपेक्टेशन आसता लोकां कडेन
काय असते आमच्याकडे सांगा. व्हड बजेट एक आणि ल्हान बजेट एक डिफरन्स आसता. मस्तो डिफरन्स आसा. आमी आमकां तांकांच्या बजेटीत केला पूण बरें करूंक प्रयत्न केला आनी केला म्हणून धैर्यान सांगता. हय. आणि एक तुमच्या लागीं हांव लोकां लागीं उपकार मागता, आमच्या विक्षका लागीं पळयत दीस आसात पिंजूर फाल्यां पळया परवां पळया आसात न्ही, खंय येता जायका अशें चिंती नाकात. कोंकणीचे पिंजूर कोंकणी लोकांनी परवा शुक्रवार भितर पळया. कोंकणी लोकांनी मात्र येचे. वय कित्याक म्हळ्यार मंगळुरांतल्या दुसऱ्या भाशेच्या लोकांनी येवन कोंकणी पिक्चर पळोवंक जायना. करेक्ट. तुळू पिक्चर आयले जाल्यार आमचो कोंकणी लोक तुळू पिक्चर पळोवंक शकता कित्याक तांकां ती भास समजाता. हय. पूण कोंकणीचे पिक्चर आयले म्हणटना दुसऱ्यांनी येवन पळयचे म्हणले आमकां आशा दवरूंक जायना कित्याक तांकां ती भास समजना. आमच्याच लोकांनी पळयचे. आनी हांव उपकार मागता आमच्या मंगळूरच्या मुडबिद्र्यांच्या कारकोळच्या वा आसपासच्या लोकां लागीं येया एका हफ्त्या भितर हय. येवच्या परवा शुक्रवार भितर शुक्रवारा पळया. भितर हें पिंतूर हर एक दीस हावसफुल जावचे बरें सांबाळा. तितले करशात. तुमकां जर पिंतूर बरें लागलें तुमी 4 जाणांक सांगा, लोक येतलो. कुटुंबा समेत या. कुटुंबा समेत या. आनी हें पिंतूर सगळ्याक कुटुंबान सांगाता बसून पळोवचे पिंतूर कसलेय पाड सन्निवेश हातूंत नात. एकदम नितळ पिंतूर. आनी आशाक आशो रडण्याक गेल्ले कांय तरी तुमकां काळीज दुखचे तसली सन्निवेश आसतली. इमोशन ताका आमी इमोशन इमोशनल मोस्ता इमोशनल मस्त आसा. सो सगळ्या कुटुंबान बसून एका घरांत घरची काणी समितीकन पिंजरा. पिंतरायल्या. आमी आमचें काम केलां आनी हांवें तुमचे टीचर्स पळयला काजरा कडेन बँड बूक करून ते डान्स करचे वय, वय. टीचर्स आमी पळयला. आसा ट्रेलर पळयता नंतर कळटा देखून. आनी चड ह्या फिल्मा विशयांत हांवें हांगा बसून सांगचे वरून न्ही तुमी फाल्यां पळोवचें बरें. वय वय. दीपक सांग दीपक कितें म्हणटा. बेंडकार फिल्म एक सब्जेक्टा वयर म्हळ्यार आतां डीजेचो टायम पूण बेंडकारांक हायलायट करूंक तो हॅरिनी स्टोरी विन्सिल्ली. आनी दुबयंत सांगचे जाल्यार शो जाल्ले उपरांत मस्त जाणांनी आमच्या लियाबान म्हणालो म्हज्या काजाराच्या म्हज्या पुताच्या काजाराक रोसाक काजाराक बँड डीजे आसल्यार बँड आसता म्हणून. व्हेरी गुड. ते दुबयंत ब्रास बँड आसा. आतां हाडला कोंकण तारांबऱ्यांक. हय वय 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 हांगा धांवन त्याला बरें बँड आसा म्हणा. म्हळ्यार बेंडकारा हायलायट करून तशें आसा. आनी आमच्या त्याला म्हज्या त्याला धाकट्या आर्टिस्टाक आमचो हॅरी फर्नांडीस प्रोड्युसर्स आनी पुरो ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक हांव तांकां थँक्स म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तितलें सुलभ न्हय दुबय धांवन येवंक. हांगा इतले आर्टिस्ट अवेलेबल आसतना दीपक तूंय जायचे आमचे म्हणटना एक म्हाकाय व्हडली विशी. सो हेमेंत. सो आज फाल्यांचो दीस व्हरतो दीस कितें इतले शोज अरेंज केल्यात. लोकांक खबर मेळ्ळ्या रिव्यूसा थ्रू गोंयच्या. सो तुमी येया सकडी फॅमिली उठूक येया. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांनी तुमकां डेफिनेटली कॉमेडी आसतली. कॉमेडी सेंटिमेंटल आसतली. पोदां अमेझींग हिट जाल्यान. जडा मोदें रावनाका गो वाली तुजेर मोसर पावतेली. बारीक कश्टाने ओडोन उडाच करता साहेब. आता उडा जायलो. आता तुम्ही आर्टिस्ट कलेक आणि करतात हाका जाता आनी ना. कोंकणी पितुरांत कलाकारांक कसलेय देवे मेळटा. हे कोणाय कडेन चिंता पासूं जाल्यार ते फोटी. कलाकारांक देवे दिचे जाल्यार कोट घालून जाता. वय कलाकारांक देवे दिचे जाल्यार आनी थोडी वर्सां वयतली. हांव चिंता इल्ले कस जातले खंडीत ना. केदाळे हांवें म्हणचे आसा कलाकाराक कांय तरी मेळोवंक जाय ही आशा म्हजी आसा एक कलाकार जावन. पूण एक ऍक्टर जावन काम करच्याक आनी एक प्रोड्युसर जावन काम करच्याक फरक म्हाका आतां कळटा. कलाक वय कळटा. प्रोड्युसराचे कश्ट आनी एक गोश्टीन आमी समजूंक शकता. वय 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 सकाळी जेवण जाल्यार बरं शीत उरल्यार मात प्रोड्युसरान जेवणचें म्हणल्यार तशी परिस्थिती आसा. हांव मस्त प्रोड्युसरांक वळखता ह्या दिसांनी. तुळू आमचे कोट्टारी आनीक आमचे आनी व्हडले व्हडले पयशे गेल्ले. मागीर आजकाल कलाकारांक आतां तुळू इंडस्ट्री वाडल्या. तुळूचे कलाकार ते नामनेचे कलाकारांक मात्र एक देवे फारीक जाता आनी ते व्हडल्या बापांनी फारीक जाता थोड्यांक. तुळू पिक्चर करतल्याक ते कितले कश्ट हांव समजता. पूण कोंकणींत खंयच्या एक आर्टिस्टाक पयशे दिवन कान घेवन इतले बजेट दवरचे तितले परिस्थिती येवना. पूण लोकांचो सहकार मेळ्ळ्यार मुखल्या दिसांनी साध्य आसा आनी ते जायचे. एका कलाकाराक कांय तरी आमी देवें दिवची एक
परिस्थिती येजे. परिस्थिती येजे म्हणून आम्ही सांगतो. अशी म्हणजे अशी असा कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात तुम्ही आयलात. एक कलाकार, एक अप्रतिम कलाकार, एक अप्रतिम संघटक, एक बहु एक सोशलायझेशन आणि एक्सटेंडेड फॅमिली ओळख नसल्या की स्टॅनेमा म्हणून म्हाका हेल्प कर म्हळ्यार वचून हेल्प करचें तले व्यक्तित्व वृथा कर मुस्तपडी जाय तितले मार केल्लो फायनान्शियली जावन दी आनी इतर जावन एक जिणेन ती मस्तू कश्ट काडून आसो मनीस तुमी जाल्यार ही कला म्हणली सोडी नासतना आज जर तुमी आसात तुमच्या मुखल्या सगळ्या जिवितांत आमच्या समेस्त जी कोंकणी लोकांचे मागणी तुमकां मेळोवन दी तुमचे सर अभिवृद्धी जावन दी तुमकां जाय जाल्ले मतीचें समाधान कुडीचें समाधान आनीक कुटुंबाचें समाधान तुमकां मेळोवन दी आनीकी उंचाय पावन प्रोडक्शन जावन दी ह्या कले जावन पावोवन दी म्हणून सर लोकांचे तर्फे तुमकां आशेन 2 तळे भेटोवन तुमकां अभिनंदन पडयता. देव बरें कर. देव बरें. दीपा पालडका तूं हाच्या विशयान म्हाका सद्गत आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुंडुर्दे लागीं तेणेचो पालडका आनीक पालडकाचे एक व्हडली टीम उरता त्या एरियान जावन एक कलाकारांचे तांच्या मदलो बरबोसांग गेलो एक बरबोसा म्हजो फ्रेंड ते पुरो सांगता एका एरियांतले पुरा आनीक ओलो एक कलाकार दुबय वचोन आपणाची कला वितरण आसतना केल्ल्या एक कलाकार आनीक दाराळात दुबयात मस्त आसा आनी असल्या कलाकारा पैकी जावन कश्टांनी दुबयात जाल्ल्या जाग्यार तुमी कला उरयतात आनी आमची कोंकणी मायाची ती भास उलयतात तुमकां परत तुमकां 2 तळये भेटोवन अभिनंदन पडोवन हांगासर आयिल्ल्या खातीर कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमाक हे 2 जाण आसले एक लगत बसोवन आमी करचे तले गजल पूण आमकां फाल्यां बँडकार रिलीज देखून बँडकारान ते आसा देखून आमी आज तांकां तुरंत आपयचे पडले असो निर्देशक हॅरी फर्नांडीस उपरांत येता परत येतलो आनी सदांच सडीत गजली आमी ह्या विशयांत करीत. तुमी आमच्या सांगात 1 घंटो रावल्यात आनी सगळो घंटो ह्या बँडकार विशयांत तुमी आलोचना केली आमच्या सांगात रावल्यात. बँडकार फिल्मेन पळोवंक की तुमी येता म्हणून तुमच्या मतीन निर्धार करी जाला तुमकां समेस्तान कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमा तर्फेन V4 न्यूज तर्फेन देव बरें करूं परत